नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सेंट फ्रांसीस झेवियर संबंधी आक्षेपार्ह विधान. स्पिरिच्युअल मोटिवेटर गौतम खट्टरा आड एफआयआर जाली नोंद. धार्मीक एकचार इबाडटलो अशी विधानां करची न्हय, कायद्या प्रमाण जातली कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. दिवचल सावरदाट वाठारांतले धोंड भक्तगण काडटात उदका खातीर वळवळे. धोंडांनी दिवचले उदका पुरवण खात्याचेर धडक. अधिकाऱ्याक घातलो घेराव. बोबरीमोड्डी केप्यांतल्या एका कॅनलात बुडून 20 आनी 22 वर्सांच्या दोगा तरणाट्याक आयलें मरण. केप्यां पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन दोगांयचीय कूड उदकांतल्यान काडली भायर. कोरगांव पाळेवाडा उपरासला उदकाचो प्रश्न. फाटले कितलेशेच दीस जाले सुकला नळ. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. कांदोळे गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 2 लाख रुपयांचो चरस केलो जप्त. गुजरातांतल्या 2 दुबावित आरोपीक केल्या अटक. 5 दिसांची फरमायला पुलीस बंदखण. आणि काँग्रेस देशविरोधी पक्ष सांगता मुख्यमंत्री सावंत. भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्ष करता विरोध. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान केली विरोधकांचेर खर टिका. आता खबरो विस्तारान. बोबरीमोड्डी केप्यांतल्या एका कॅनलात बुडून 20 आनी 22 वर्सांच्या दोगा तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय तरणाटे मडगांवचे आशिल्ले. केप्यां पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन दोगांयची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. सध्या तांची कूड केप्यां भलायकी केंद्रात शिफ्ट केला. कोरगांवा पाळेवाड वाठारांत उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. फाटले कितलेशीच दीस नळाक उदक ना. संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. हे वाठारांनी उदक सुळीत येता जाल्यार आमच्या एकाच वाठारांत उदक कित्याक सोडिनात असो प्रश्न थळावे उप्रासपाक लागलात. सदांच त्यांचा पाठपुरावा करीत असता. पण कितें जालें खबर हे लोक जे आहात ते काल लोक पंचायतीन येयल्ले पाणयाच्या विशया खातीर. आनी पाणयाचो विशय जो आहा तो आयज 3 म्हयने जाल्ले आहा. 3 म्हयने आराहार त्यांचो चालूच आहा विशय हो. आनी सांगपाचो म्हणजे टँकरय सारको टायमार पावना. एक जालो पाणयाचो इश्यू जर बघितल्या कोरगांवान पाणी सगळ्याक आहा पाणी, पण तांकां 1-2 वर्सां जर पाणी दिल्लेले जाल्यार त्यांचो सुटावो जातलो असलो विशय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो टँकर सुद्दां व्हरपाची कॅपेसिटी ना. पण रोड आहा पण टँकर वचपाची सुद्दां कॅपेसिटी ना. हांगासून तांकां वयर येवपाक लागता आनी तांकां पाणयाचो हांगासून पाणी कशें व्हरतले. पाणी येता ते येता रातचे 2 केन्ना मातशें येता आनी वयता. ते पाणी न्हू. आयज सांगपाचें म्हणजे लोकांक तो आयज कितलो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज ते रस्त्यार उतारलेले आहात. हांव सराकच्या कानार घातले ह्या PWD जे आहा म्हाका दिसना हे खंय काम करता अशें. तांकां जेन्ना ती कंप्लेन येता तेन्ना तांकां पाणी येता नाल्यार पाणी तांकां येना. 3 म्हयने जाले तेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंच्या घरा कडेन पाणी तेंची कामांक ती सकाळीं वयतात, दनपारां येतात, राती येतात. आनी पाणी भरपाचें केन्ना आनी काम करपाचें केन्ना आनी खंय वचपाचें केन्ना. हे प्रत्येक गोश्टीचो तेंच्यांनी अनुभव घेवपाक जालो. सराका हांव तेच म्हणटा आमदाराक, सरान हेजेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडून तांकां पाणयेचो ह्या 2 दिसांनी दिन. तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलेलें आहा जर हे 2 दिसांक पाणी येयना जाल्यार तूं पंच आमी सगळे त्या हेजेर PWDच्या ऑफिसान वचान आमी थंय बसतलो म्हणून तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां ना उदीक येना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले ऑफिसांनी. कितल्या दिसाचो कसो काय तुम्ही हे करला?
आता कितले जाते 2 दिसाचे मागडे आमकां जाय न्हू आता फाल्यां पर्यंत तरी उदीक येवंक जाय आमकां ना जाल्यार मागीर कितें ना जाल्यार मोर्चा काडटली आणि सगळ्या वड्डान पाणी आसा म्हणजे ह्याच वड्डात पाणी ना कसा तर ना आल्या कोणाकच नाका असला न्हू. सगळे घेता पाणी येईना आणि दुसऱ्या काय सोडतात ते सांगतात पण ते प्रेशरार पाणी ना आणि ते एकच दीस सोडतो प्रेशरार झालं का ते पाणी पावतला कसं आणि टाका सकाळ एका नळाक कोणाच्या बारी घेता एकाच्या नळाक येईना ना पाणी आमकां आणि एक थेंबर येईना पाणी आमचं येईना मग तुम्ही कळशी बी घेऊन रस्त्यार रावल्यात आमकां आतां 10 दीस जाले उदीक बी कांय ना आमी सदां तशेंच करपाचें उदीक केन्नाच मेळना आमकां ते अंदूच्या वर्सा आमकां अशें जाला जाल्यार केन्नाच आमकां सांगना आनी येता येता म्हण सांगता आनी उदीकूच येना जाल्यार आमकां आमी खंय वयपाचें उदकाक आमकां बाय बी कांय ना मातशें ताका लागून आमी उदकाक लागून हें पळय कितें करता तें तुमीच पळया सगळं कळशे बी घेवन रावल्यात मागीर तुमकां टँकरान बी उदक दितात टँकरान आमकां काल दिल्ले 2 बॅरल आमी सगळ्यांनी घेतली परत आयज आमकां उदीक ना आतां आमी खंय वयपाची टँकर आणि म्हणजे बघ आता सकल मी घरा तांकां काय आमी टँकर आणि पाणी व्हर शकना न्हू आमकां बायचोय प्रॉब्लेम आसा सो आमकां 4 दिसांनी तो पाणी सोडटा न्ही तो कसो रातचो एका 2 लोक कामाक वयतलो का रातचो पाणी भरूंक रावतलो दिसाचो कामाक वयतले रातचो न्हिदांक नाका लोकांक पाणीच भरूंक रावपाचे लोक गुन्ह्या फाट्यान कांदोळे वाठारात धाड घालून सुमार 630 ग्राम म्हणल्यार 2 लाख रुपयाचो चरस जप्त केला अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात गुजरातातल्या हिरण रोमोलिया आणि शब्बीर भाई सय्यद या दुबावित आरोपींक अटक केल्या. दोगांयकूय 5 दिसाची पुलीस बंदखण न्यायालयान दिला. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. इंडिया अलायन्स देशविरोधी आनी बायला विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान तांणी विरोधकांचेर खर टिका केली. तशेंच भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर सातत्यान वावुरला. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलांचे सशक्तीकरण दुबळें केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. बायलांक लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्लें बायला आरक्षण विधेयक नामंजूर जालें. ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें. भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर वावुरता. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता. आयकात. इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस, सप, तृणमूल कांग्रेस और खास करके डीएमके इनका हम निषेध करते हैं. इंडिया अलायंस जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं, ये इंडिया अलायंस एंटी वुमेन पार्टियां हैं. मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से भी इनका निषेध करता हूँ. पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया. जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया. कहता हूँ कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया. रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर एज अ कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया. ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है. हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है. 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो काम अच्छा काम देश के लिए किया, उस काम को अपूत करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 तलाक का बिल लाया, उसको विरोध किया. भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसको विरोध किया. जीएसटी लाया, उसको विरोध किया. मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इज एन एंटी नेशनल पार्टी. मैं कहता हूँ और उसने एंटी नेशनल काम करने का काम
हमेशा के लिए करते हैं। मजगती बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायला सशक्तीकरण दुबळे केला. ह्यान पयलीं अशाच तरेच्या कायद्यांक काँग्रेसीन विरोध केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. दुसरे वटेन विधेयकाक विरोध केल्यान आमदार देविया राणे हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. हो बायलांचो अपमान अशें आमदार देविया राणे हांचें म्हणणें. नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2026 बिल ते बिल काल पार्लमेंटान ज्या तरेन 16 आणि 17 तारखेक प्रेजेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा झाली त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि ते मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळीकडे लोकांनी पळयले की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल असतात ते तातूंत भितर सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना. काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी बायलांचो म्हणजे महिलांचो, नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा. महिलांक आमी पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरिल्ली आसा. खंयचेय क्षेत्र जावनी एक फ्रॉम अ गर्ल चायल्ड टू स्टुडंट आसूनी की कॉलेज आसूनी की फुडें डॉक्टर जावन इंजिनियर सगळे क्षेत्रांनी महिला फुडें आसा. पण राजकारणांत तांकां तितलें रेप्रेझेंटेशन मेळना आसून जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रेप्रेझेंटेशन मेळटा. आणि हे 33% रेप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकताले. पण हे आणि वी विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री आणि आमकां फुडें वचपाक म्हणजे हे जे पयर जे घडलां इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत, बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें वचपाक जाय आशिल्लें. खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आणि ते राजकारण करपा नाशिल्लें. हातूंत प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मळकणे ग्रामपंचायत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचेर थळावे आक्रमक जाले. उदकाचो उणाव आणि पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी सुमार 89 प्लॉटांच्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पळयात. आयतारा मळकर्णे गांवची ग्रामसभा बरीच तापली. हे बसकेत प्रस्तावित सुमार 89 प्लॉट मेगा प्रकल्पांचो प्रश्न केंद्रीत आशिल्लो. संबंधित प्रकल्पाक टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभागाची परवानगी मेळिल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले. पूण फाटल्या कांय वर्सांत अशा प्रकल्पांक लागून जमीन, उदका स्त्रोत आणि पर्यावरणाक लुकसाण जाल्ल्यान गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. उदकाच्या उणावाचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला आणि तो बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केल्या. नाजाल्यार उच्च न्यायालयात अपील करपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांची भावना लक्षात दवरून हो प्रकल्प थांबोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन पंचायतीन दिल्या. जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सप्टेंबर जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ जवळ 89 प्लॉट्स येतात. त्या प्लॉटाक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळपणाक दिसाक 2-4 वरां उदक येता. म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आणि सांजची 2 वरां. लायट ना जाल्यार उदक आसना. सपोज जर 89 प्लॉट जर सप्टेंबर म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असो इश्यू जातलो की मळपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आणि फ्युचराक इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितले त्रास जाता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फ्युचराक जर उदक जर ना आणि लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळपणाक खूब त्रास जातले. जी 89 प्लॉट जे सप्टेंबर येतात ते आमचे मळपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितली वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावड्यात. अयशीं सुद्दां आमची घरां ना तरी पूण हांगा 89 प्लॉट्स 89 घर जातली. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इश्यू रेज करचो आणि आमकां तुमी सारको एक सपोर्ट दिवचो. पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें
सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो, पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे फुडें वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो, तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता. कितें चल्लां म्हणून कांय कळना. हां तेणे हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय, खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बोल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले कितें, आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एज्युटेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक, आनी आमी बसतले. आनी फाल्यां जर थंय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें हेका, लोक गांवचो लोक न्ही. एक विशय आसलो तो आमचो हेजो प्लॉटिंग जे आसा, इलिगल प्लॉटिंग जे आमकां खूब वर्स जाले हांगा चलता गांवा भितर, आनी त्या प्लॉटिंगाचें सगळें डिस्कशन जालें. कारण CCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा, म्हणजे जे प्लॉट कोणी घेतल्यात ते कंपाउंड बांदपा खातीर CCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात, म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचेर आमकां त्यो करच्यो पडटात. त्या प्रमाणे आमी ते फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले एक म्हयनोभर पयलीं तो फायल आमचे कडेन येयल्लो. आनी पूण स्थानीक पंचायतीच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच हो एप्रुवल दिवचें जावं NOC दिवचें अशें तेची मागणी आसता. त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक हे दवरले. पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमी तांकां एप्रुवल दिवची न्हू, कारण फुडें आमकां लायटीक उदकात आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले, त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा. पूण तेणें तो जोर धरलो की थंय कोणाकूच एप्रुवल दिवचें न्हू. आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जे ग्रामसभेचें रिजोल्युशन जें आसा तें आमी व्हिडियो फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसले कारण आमकां ते दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा. आनी बाकीचें कांय ना, बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जे आसा ती सुरळीतपणे जाता. बाकी तशे विशय आनी कांय नासले. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेजे बद्दल? ना म्हाजो स्टँड कितें आहा, गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही. बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचेर सेक्रेटरी कसो करता ताका कशी परमिशन दिवपाची तेगे ताका कशी आसा तें करून तो वयतलो. पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधान वचून हें करप बरोबर ना न्ही. गांवच्या लोकां बरोबर रावप. गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. गोंयची फामाद लयराई देवीचे जात्रेक आतां थोडेच दीस उरल्यात. ह्या फाटभुंयेर खात्यां मदीं बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा. जात्रे दिसा अस्नोडेच्यान लयराई देवीच्या देवळा कडेन वचपी शिरगांवचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. वेगवेगळ्या सुवातीचेर पार्किंगे खातीर वेवस्था केल्या, अशी माहिती येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी दिल्या. लयराई देवीची जात्रे खातीर आमी ट्रॅफिकाचो पुरेपूर्ण अरेंजमेंट केला. आमी जितले पार्किंग आनी एरिया आसा तितली आमी एक 4 झोनाक हें केल्या, डिवायड केल्या सेक्टरांतून. आनी ताजो प्रत्येक झोनाचो इन्चार्ज जो आसा तो इन्स्पेक्टर केला. आनी DYSP आनी SP हे सगळे सुपरविजन करतले ट्रॅफिक अरेंजमेंटाचेर. त्या भायर आमी जवळ जवळ अबावट संख्या 450 सुमार ट्रॅफिक स्टाफ डिप्लॉय केला. म्हणजे हे वाठारांक प्लस पेरिफेरियल भायर जे आसा ते स्पेशल आमी कितें ट्रॅफिकाक ऑप्शन पेट्रोलिंग दवरिल्लें आसा. त्या भायर क्रेन डिप्लॉयज केल्ले आसा. सो आनी जितले पळय कोण भावीक हांगा येतले ताका आमी त्या भशेन सायनेजीस तयार केल्ले आसा. म्हणजे डायवर्शन खंय, रोड क्लोजर खंय. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलींच सांगता सगळे भाविकाक आनी जितले हांगा देवी लयराईक येतले तितले डिवोटीजां कडेन मागता की तांणी ट्रॅफिक पुलीस आनी डिस्ट्रिक्ट पुलीस सहकार्य करचे. आतां फॉर एग्जाम्पल पार्किंग लॉट आसा पळय, ओपन ग्रावंड इरिगेशन डिपार्टमेंट आहा मुळगांव, थंय बशी पार्क करपाक केल्लो आसा. मागीर न्यूली कंस्ट्रक्टेड मुळगांव अस्नोडा बायपास जो आतां चालू आसा ताजेर 4 व्हिलर म्हणजे कार्स आनी 2 व्हिलर हांचो पार्किंग अरेंजमेंट केल्लो आसा. मागीर KTC बस स्टँड अबावट 50 कार आनी 2 व्हिलरांक केल्लो आसा. मागीर ओपन ग्रावंड बिहायंड लयराई टेंपल म्हणजे आमी आसा म्हजी उजवी सायडी आसा पळय थंय कार्स आनी 2 व्हिलर्साचो पार्किंग केल्लो आसा. साळगांवकर मायनींग सायट आसा थंय 4 व्हिलर आनी बसीसाचो हें केल्लो आसा. प्रिमायसी चौगुले कॉलेज चौगुले मायनींग सायट आसा पळय थंय पार्किंग आसा. सो डिफरंट जितले ज्या रुटान येतले त्या एरियेक पार्किंग लॉट केल्लो आसा.
सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे जे भावीक हांगा येतले आनी लोक जे हांगा विजीट करतले तांचे कडेन मागता की तांणी आपले सायडीक जो पार्किंग लॉट आसा थंय शिस्तीन पार्क करचे. दुसरें तांकांय आमचे ट्रॅफिक पुलिसां कडच्यान रिक्वेस्ट आहा की रस्त्यार जावं खंय गाडी दवरची न्ही. जरी हो देवळाचो वाठार आनी सायडी जालो पूण रस्त्यार येतना सुद्दां कित्याक भावीक हे सगळे रस्त्यान येतले. सो लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तांणी रस्त्यार गाडी दवरून वचची न्ही जावं अनअटेंडेड गाडी दवरची न्ही. रस्तो क्लियर दवरचो. ट्रॅफिक पुलिसां सहकार्य करचें जाणे करून देवी लहराईचो जो अरेंजमेंट आसा तो सुरळीत पार पडचो. असं खंय खंय ब्लॉकेज असतले म्हणजे खंय खंय बॅरिकेड्स घालतले तुमी? बॅरिकेड्स डिफरंट. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी osnodच्यान येतले बस स्टँडा कडच्यान थंय आमी बंद करतले कित्याक मुखार ट्रॅफिक येवपाक जावचें ना. आयली जाल्यार सुद्दां सगळो ब्लॉक जातलो म्हण तांकां पयलींच सांगलां सकाळीं कितल्या अर्ली मॉर्निंग 5 21 तारखेक. ताजे नंतर आमी भितर त्या रस्त्यान गाडी सोडची ना. ताका लागून सगळ्यांक जे कितले आसा हांवें आतां जे पार्किंग लॉट सांगल्या सगळ्यां कडेन मागता थंय तांणी पार्किंग दवरून आपली गाडी जावं टू व्हिलर कितें आसा जावं बशीन आयल्या जाल्यार ते एरिये दवरून तांणी मुखार चलत येवचें. एकदम लागीं आसा सगळें. गाणयारे उदक आणि कोयराच्या प्रश्नावेल्यान चिखाले पंचायतीच्या ग्रामसभेत वातावरण तापले. गाणयारे उदक आणि कोयराच्या वाडपी प्रश्नाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मंत्री माविन गुदिनो आणि हेर संबंधित प्रशासनाच्या हजेरेत खासा ग्रामसभा जावची म्हण ग्रामस्थांनी मागणी केली. सगळ्या मेगा प्रोजेक्टाच्या STPची तपासणी करची आणि गरज पडल्यार फुडली कारवाई करपा खातीर पंचायतीक अहवाल सादर करचो म्हण गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयला अशें सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी सांगले. ही पंचायत आमची नंबर 1 पंचायत म्हणून वयता पूण जे प्रॉब्लम आमचे आहाय न्हू तेय बी आयज गोंयभर नंबर 1 लेवलाचेर आहा. पूण फॉर्च्युनेटली कितें जालें आमी आयज एक रेजोल्युशन मांडलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक आनी पंचायतीन सरपंचान सेक्रेटरीन एक्सेप्ट बी केलें आनी ते आतां एग्री जाल्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक. जंय आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या हे जितले पळय बॉडीज आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं PDA जावं और हेल्थ सर्विसेस जावं आनी जितले पळय इंटर रिलेटेड बॉडीज आहा आमच्या पंचायतीचे परमिशनाक पळय मेगा प्रोजेक्टाक अप्रूव करता तांकां सगळे हाड म्हूण आनी तांचे आमचें डिस्कशन जावपा जाय बिकॉज दे हॅव टू अंडरस्टँड आमचे सेंटिमेंट्स ऑफ द विलेजीस आनी तेंचे पळय प्लॅनिंगाचे डिसिजन पळय आहाय ती आमकां कशी इफेक्ट जाता ती आमी तांकां पर्सनली सांगूंक सोदता. कित्याक एवरी टायम पंचायत सरपंच म्हणटा आय एम हेल्पलेस ते परमिशन दिता आनी वी हॅव टू अबायड बाय इट इज नॉट देट. पंचायतीक अधिकार नात एवरी डिसिजन तेंचे एक्सेप्ट करपाक. तो सदांच विजिलन्स दवरूंक मेळना पूण पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाचे आसले ते फेल जाता खंय तरी. पंचायत गार्बेज आनी सिवेज आतां तुमी फाटल्या दिसांनी वायलेटाचें पळयलां हेजे व्हडले सिवेजाचें हें जालां. पूण आतां आमी हें दवरलेले पॉयंट दवरलेलो कॅरिंग विलेज कॅरिंग कॅपेसिटीचे 2018च्यान आमी लागल्या फाटल्यान पूण तेंचे कडेन ते सक्सेसूच जायना आनी परत तोच बसता आनी तोच आन्सर करता पूण तेजे कडेन प्रोसेस करता म्हणटा जायना म्हणटा आनी आपूण गव्हर्मेंटाक धाडला हेका धाडला तेका धाडला म्हणटा. पूण आतां जालें कितें आमी सांगलां की अदर 25 बिल्डिंगाच्या वयर तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स होल्ड करा टील आनी इशू रिजॉल्व जायत सर. The permissions that are being given for various developments, multi-story buildings and constructions and all this, where 3-4 important regulations are there. One is fire regulations, other one is STP and health regulations. Then there's the width of the road, and so many regulations are there, which the conditions are put in the permissions. But after the building comes up, nobody checks whether these are being implemented. So we brought it before the knowledge of the Gram Sabha that this is very, very important. Until this is done, and if the carrying capacity is not there of the village to hold all this, they should not give any further permission until the government takes decision how to handle these issues. Because the village is getting affected because of this. All the pollution that is taking place due to sewage treatment plants and all that is coming percolating down in the village. एकूच STP अशी ना की चलता सारखी. वी हॅड रिटन लेटर टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की आमची
पंचायतीन जितले STP चलता पळय प्लीज चेक करा आनी रिपोर्ट दिया विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. विल ट्राय टू गाईड देम, तांकां वॉर्निंग लेटर इश्यू करतले की STP मेंटेन करा. Because now it is becoming a major problem in our panchayat. Along with health department, pollution control board, आम्ही full जितली STP हा सगळे आम्ही इन्स्पेक्शन करतले आणि try to sort out this issue. गोंयांत गुंतवणूकदारांक डबल रिटर्नाचे हायसाचे उतर दिवन सुमार 7.36 कोटी रुपयांचो घोटाळो उक्ताडार आयला. आर्थीक गुन्यांव खात्यान ह्या प्रकरणात मुखेल दुबवित्या सयत 10 जाणांचेर केस नोंद केल्ल्यान तशेंच शेकड्यांनी गुंतवणूकदारांक फटयल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. डबल रिटर्न उणो वेळ गोंयांतले जायते गुंतवणूकदार व्हड अर्थीक घोटाळ्याचे बळी पडल्यात. मुखेल दुबावीत लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली हाणें वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनींचो संस्थापक आशिल्ल्याचे नाटक करून डबल रिटर्न दिवपाचे उतर दिले. तशेंच ताचे हेर 9 वांगड्यांनी प्रमोटर आनी प्रतिनिधी म्हूण काम करून गुंतवणूकदाराचो विस्वास मेळयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्या बसकेंतल्यान रोख आनी ऑनलायन व्हड प्रमाणात गुंतवणूक जाली. पूण काळ सोंपतकच लेगीत गुंतवणूकदारांक तांचे परतावो मेळूंक ना. प्राथमीक चौकशेंत हो निधी स्वताच्या फायद्या खातीर वापरिल्लो असो दुबाव आयला. भारतीय दंड संहिता, म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी GPID कायद्या खाला हे प्रकरणात केस नोंद जाल्या. पुलीस चौकशी सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्याचो व्याप्ती आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. सध्या आनीक कितल्या लोकांची फटवणूक जाल्या ताचो सोद चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची